सगळ्यात पहिले मी धन्यवाद म्हणतो आमच्या ऑनरेबल MLA किरीट भाई, तसेच सगळ्या माझ्या पंच वांगडींक आणि तसेच PWD डिपार्टमेंटान जे तेंच्यांनी आयज ह्यो फावंडेशन स्टोन वॉटर टँकाचो घालचे खातीर सगळ्याक सहकार्य केल्या बद्दल सांगपाचें एक दिसता की जेन्ना जीत भाई आमचे फर्स्ट टायमार ग्रुप मिटींग येयलेले तेन्ना जीत भाईक हांवें 2 प्रश्न केलेले. एक आसलेलो तो आमच्या हेल्थ सेंटरान 24 वरां डॉक्टर जाय म्हणून, आनी दुसरो आसलेलो तो आमचो बागान जे उदक पयरान एक दीस येता ते डेली येवपाचें म्हणून. आयज खरेंच बरें दिसता की आयज फावंडेशन स्टोन जाला वॉटर टँकाचो. आयज आमच्या देववाड्या, आस्कावाड्या, नायकवाड्या ह्या भागान भरपूर समस्या आसलेली ह्या उदकाची. पयरान एक दीस उदक येतालें आनी एक दीस जर उदक ना जाल्यार 2-3 दीस पायपलायन बी डॅमेज जाली जाल्यार 2-3 दीस उदक नासतालें. तर भरपूर त्रास जातालो लोकांक तेच्या खातीर. आयज खंय तरी ही टँक जाली की न्ही तांकां एक रिलीफ मेळटलें, म्हणजे ही समस्या उदकाची आहा ती सॉल्व जातली. नमस्कार. आयज आमी म्हणजे 30 MLD प्लांट त्याच्या वांगडा 11 टँक्स आमकां सँक्शन जाले आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. हे टँक्स कित्याक? हे टँक्स कारण आसलें की 30 MLD प्लांट म्हणजे तिलारीच्यान जेन्ना उदीक रॉ वॉटर येता आनी तुया गांवांत जो 30 MLD प्लांटाचें काम चालू आहा ते थंय फिल्टर जावन म्हणजे प्युरिफाय जावन ड्रिंकींग वॉटर जे आख्या पूर्ण मतदारसंघात जे सप्लाय जातले ते थंयच्यान प्रत्येक गांवांत जातले आनी प्रत्येक गांवांत एक टँक आनी व्हडल्या गांवांनी 2 टँक्स अशें आहले. एक जुनूसवाडा आमचो एक टँक थंय येता आनी हांगासर एक टँक येता. ह्यो 400 क्युबिक मिटराचो टँक हांगासर आमच्या मांद्रे हांगासर हे केला. आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आमच्या सरपंचान राजेश मांद्रेकरान, तशेंच आमचे पंच मेंबर्स आहात आमच्या वांगडा. आता टँक हे रिजन इतलेच आहा की जेन्ना उदीक आमी 30 MLDचे हे केले की डायरेक्ट फ्लो आमी दिवं शकनात. कित्याक डायरेक्ट फ्लो जाल्या उपरांत मागीर खंय तरी पायपलायन फुटों शकता आनी वेरियस इश्यूज आहात. आता ही टँक मागीर उदीक जे आहा ते हांगासर स्टोर जातलें आनी टायम टू टायम म्हणजे त्याच टायमार सोडपाक PWD डिपार्टमेंटाक इजी मेळटलें. म्हणजे आमी प्रयत्न करता की 24 वरां सगळ्यांक उदीक मेळचें म्हणून, पूण 30 MLD प्लांट येयल्या उपरांत 24 वरां सोडून घाल पूण 8 वरां डेली तरी एटलिस्ट उदीक मेळटलें. ताका लागून हे टँक्स आमी हांगासर प्रत्येक गांवांनी प्रोविजन केल्लें आसा. सो ताका लागून धन्यवाद म्हणटा आमच्या PWDचे ऑफिसर्स हांगासर येयलेले आहा तेंचे, तशेंच आमचे PWD डिपार्टमेंट, PWD मिनिस्टर आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेणे करून मांद्रे मतदारसंघात तेंच्यांनी म्हाका दिसता आमदार जाल्या उपरांत म्हाजे विशयी प्रश्न आसलेले ते तेंच्या फुडें मांडलेले. म्हणजे लायटीचे, उदकाचे आनी रस्त्याचे. पावर सप्लाय ऑलरेडी सबस्टेशन जाल्ले आहा, अंडर केबलिंग आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्ले आहा. फक्त पाली आनी केरी आहा ते आमी एंटायर म्हणजे रोड व्हडलो जो रोड आमी चोपड्याच्यान केरये मेरेन घेतात ताका आमी डग प्रोविजन केल्ले आहा. ते डग घातल्या उपरांत एंटायर केबलिंग म्हणटा ते भितरले म्हणजे लायफ टायम म्हणटा रस्तो खणपाची परिस्थिती येवची ना. त्या डका अंडर सगळी पायपलायन्स वयतली, केबल्स वयतले. म्हाका दिसता आख्या गोंयान फर्स्ट मांद्रे मतदारसंघान हे डग घालपाचो प्रोविजन केला आनी ह्यो बेगिनात बेगीन आतां सुरवातूय करतले, जेणे करून आमी दोनूय सायडीन उदकाची पायपलायन घेतले. ड्रिंकींग वॉटरची पायपलायन आहा आतां सद्या एकच सायडीन आहा ती दोनूय सायडीन घेतल्या, जेणे करून रस्तोय खणपाचो परिस्थिती कोणाचेर येवची ना. आनी प्रत्येक घरान उदीक एटलिस्ट 8 वरां तरी डेली मेळटा अशें प्रोविजन आमच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी ताका लागून एंटायर सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा आनी आमच्या मांद्रे पंचायतीचे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक ही जमीन आहा ती मांद्रे पंचायतीची जमीन आनी तेंच्यांनी एनओसी दिवन हांगासर ह्यो टँक दिला म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. अशेंच तेंचे मांद्रे पंचायतीचे सहकार्य एंटायर पूर्ण पंचायतीन तेंच्यांनी प्रत्येक टायमार दिल्ले आहात. काल बजेटा वक्तारूय सुद्दां ह्यो एंटायर एरिया आहा ग्रावंड दिसता तो सुद्दां तेंच्यांनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साक तेंच्यांनी एनओसी दिल्या, तो कन्सल्टंटान डिझायनूय केल्ली आहा सगळें आनी प्रोविजन म्हणजे बेगिनार बेगीन हांगासर बऱ्यापैकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय तुमकां दिसतलो. एसेंब्ली वक्तार आमकां एश्युरन्स डिसेंबर एंडा मेरेन दिला. एक्चुअली तेची डेट आसलेली जुलय एंड मेरेन, पूण थोडे टेक्निकल डिफिकल्टीज आसतात ताका लागून ते एक 3-4 म्हयने डिले जाला. परत पायपलायन आहा पारशा टू चोपडे ती पायपलायन उरल्या, ती आमी फक्त मातशी ऑन होल्ड दवरलेली. कित्याक जेन्ना पायपलायन ती घालतले अर्दो रस्तो खणलो वयतलो
आनी अर्दो जर रस्तो खणलो जाल्यार लोकांक खूब त्रास जातले. सो ताका लागून रोड म्हणजे एंटायर रोड तो एस्टिमेट करून तेजो टेंडर ऑलरेडी फ्लोट करपाक लायला. तो टेंडर फ्लोट जातात ती पायपलायन घालता, म्हणजे पायपलायन खणल्या उपरांत रस्त्याचें काम इमिजिएटली स्टार्ट जातलें. ताका लागून ऑन होल्ड दवरलो, तोय बेगिनाच स्टार्ट जातलो. पूण बाय डिसेंबर एंड 30 MLD प्लांट ह्यो स्टार्ट जातलो. त्याच्या पयलीं आमकां 11 टँक हे सगळ्या गांवांनी घालपाक जाय. हेचे कॉस्ट कितले हा? कमिंग 25. हेचे ह्या प्रोजेक्टाचे कॉस्ट कितले असतले का? टोटल बजेट एंटायर कॉस्ट आहा तो 66 crores आहा, म्हणजे 30 MLD. आता एडिशनल कॉस्ट वाडला, म्हणजे कालच्या बजेटाक 88 crores केला, कित्याक पायपलायन्स आहात आणि इतर गोष्टी एस्टिमेट वाडलेलो आहा. सो तो टोटल 88 crores येयला.